10चे वयर कुत्रे डेड बॉडी मेळटकर एक व्हडलो बोवाळ पडला. सगळ्या लोकांचें म्हणणें आसा की तांकां ते कुत्र्यांक कोणें पॉयझन केलो आनी थोडे खंय कुत्र्यांची बॉडी जळोवन काडली. थोडे खंय आतां कुत्र्यांची बॉडी जी आसा ती उदकान व्हांवपाक लागली. तू आतां उदकान उडयता मरे आमी अरे खुशान पूण उदकान उडोवपाक अरे पूण उदकान उडोवपाक जाय वास माल म्हणटा उदका उडयता उदकान उडोवपाक जाय ही गजाल्यो शोर जाता अशें. अरे वास माल म्हणटा उदका उडयताय आमी पुरू शकना जाल्यार आतां आमी ताका जमनीन घालूं शकनाय. जमनीन घालपाक दुसरा दुयेंस मरे उदकान उडय दुसरा दुयेंस मरे जमनीन घालपाक अरे दुयेंस सगळे. अरे दुयेंस हे मुद्दाम मारलाय तांकां कोणी मारू रे पण तुजो तो जिम्मेदारी असता पळय जो मारल्या उपरांत ताका तू जमनीन घाल न्हू. तू सुणाक बेश्टो उदकान कित्याक उडयता रे दुसरा दुयेंस कित्याक दिता रे. ना 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 तेणी पुरपा न्हू त्या मारल्या जाल्यार हेंच्यानी पुरपाक जाय की दुयेंस कोणाचे. अरे ना ना पूण हांगा उदकान उडोवन फायदो कितें. जेन्ना कोणाचो मर्डर जाता मनीस मरता तेन्ना कोण उडयता कितें उदकान. मेल्ल्या सुण्यांक दर्यान व्हरून वडयल्यात म्हूण तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. थंय वचून पळयत जाल्यार 10 सुणे मेल्ले मेळ्ळे. कांय जाणांक लासून वडयल्यात. पोस्टमार्टम करपाची सुद्दां दशा ना. आतां पीपल फॉर एनिमल्सांन पुलिसांक कंप्लेन केल्या. बरी दूख लागली कित्याक हांव सात्र्या बोगमाडे खंय जावं आमी धांवता सुण्यांक लागून आनी हे भाशेन जावप म्हणटा आनी उतराना कळ्ळें न्हू. काय बरें आमी पोस्टमॉर्टम करताले पण आमी कोणाक ब्लेम करना आसले. वी जस्ट वॉन्टेड टू नो वॉट हॅपन. तें तर तुमी लासोवन तर काबार करता हांव म्हणटा पळय गिल्टी कॉन्शियन्स ब्रेक द मायंड आनी हांवें काय म्हणना तुमी. बट थँक्स फॉर द गाय एटलीस्ट हू रिमूव द व्हिडिओ एंड टू आर पब्लीक who is at least watching, keeping the eyes open and seeing what is happening in this small world. I think everybody should know is there is a law. You cannot pick up dogs from one place and put them anywhere else. You cannot dislocate dogs. It is displaced dogs. It is against the law. So the two solutions which are there is one, you have to sterilize the dogs so that they don't multiply. That PFA is close by over here. They will do it. The government is also paying money for the same scheme. So, and the second one is vaccination for the dogs to be safe from rabies. That Mission Rabies is handling that case. So there are only two solutions available, and people should take advantage of these two solutions rather than simply killing innocent dogs just like that. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.